गोंयांतल्या काँग्रेसीच्या अवतिकायेक 8 आमदारांनी काँग्रेसीच्या हायकमांडाक जापसालदार धरल्यात। काँग्रेसीन भारत जोडो यात्रा करचे परस काँग्रेस जोडो यात्रा करपाची गरजच आशिल्ली अशें दिगंबर कामतीन मत उक्तायलां। जाल्यार आयज सावन गोंयांत काँग्रेस छोडो आनी भाजपा जोडो करपाचो निर्णय घेतला अशें मायकल सांगता। काँग्रेसीचे 8 आमदार भाजपांत आयल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान तांकां येवकार दिलो आनी गोंयच्या उदरगती खातीर तांचो हातभार लागतलो असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो। काँग्रेसचे 8 जाण आमदार आमचे बाब लिडर दिगंबर कामत आणि बाकीचे सगळे जे हिंगासर 8 जाण आमदार आहा पळय ते आमी सकाळी फुडें काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी म्हणून आमी मिटींग आपयली। सगळ्यांनी भासाभास केलो आनी भासाभास करून आमी डिसिजन घेतले की आमी 8 जाण काँग्रेसचे आमदार आमी मर्ज करचे म्हणून भारतीय जनता पार्टी आनी हेचेर जेन्ना भासाभास जाली सगळ्यांनी मिटींग घेतली आमी रेजोल्युशन बरयलें आनी हें रेजोल्युशन सगळ्यांनी सायन मारून आमी लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट हिंगा व्हरोन दिलें आनी आमचो मर्जर एक कॉपी तेजी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तेजे कॅबिनान व्हरोन दिली आनी हेचो आमी ही पार्टी आमची मर्ज केल्ली आहा आनी स्पिकराक इंटिमेशन केलें, फोनाचेरूय उलयलें, ताका इमेलूय धाडल्या, फॅक्सूय धाडला आनी तेजे वाटेनसून जो रिप्लाय आहा तो इमिडिएट आतां येतलो। कितें जालें एक्झॅक्टली की व्हाय सी वी हॅव जॉयन्ड भारतीय जनता पार्टी। जे काँग्रेस पार्टी जे म्हणटा की आमी भारत जोडो यात्रा जी तेंच्यांनी चालू केल्ली आहा कन्याकुमारी टील काश्मीर म्हणून ती आमी हिंगासर आयज गोंयान सुरवात केल्ली आहा की काँग्रेस छोडो आनी भारतीय जनता पार्टी को जोडो। जेन्ना म्हाका पक्षान लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या हाचे वेल्यान मुक्त केलो त्या वेळाचेरच हांवें सांगिल्लें की काँग्रेस पार्टी भितर जें कितें चलना तें बरोबर न्ही आनी मागीर गुलाम नबी आझाद जेन्ना पळय रिजायन जालो ताणें जें लेटर केलें तें लेटर जर कोणें वाचून पळयलें जाल्यार तातूंतल्यान तुमकां कन्क्लुजन्स ड्रॉ करपाक मेळटलें। ताणें जर स्पश्ट म्हणिल्लें की भारत जोडोच्या वाट्याचेर काँग्रेस जोडो प्रोग्राम करपाक जाय आनी आज ह्या देशांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वात सकल जो विकास चलता देशात म्हणजे पयले खेपेक अशें म्हणटात की इंटरनॅशनल लेवलाचेर ह्या देशाच्या नागरिकांक रिस्पेदार पळयलें वता। आज काँग्रेसचे 8 आमदार भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जाल्यात तांचे भारतीय जनता पार्टीक रितसर प्रोसेस भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जावपाचो पार्टीच्या ऑफिसांत रितसर प्रोसेस पुराय जातलो म्हणल्यार हांव बाब मायकल लोबो दिगंबर कामत आनी तांच्या बरोबर आयिल्ले बाकी सगळे जाण हे देशाच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन जे आसा नव भारत निर्माण करप आनी गोंयच्या विकासा खातीर ते म्हणजे सरकारात ते आयल्या आनी तांणी सपोर्ट केला। हांव तांच्या सगळ्यांचें स्वागत करता आनी निश्चितच म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता फाटलेय फावटी आसत किंवा आतांय आसत की आमी परत एकदां म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आनी गोंय फुडें व्हरपा खातीर जे देशा बरोबर गोंय बी फुडें व्हरपा खातीर सातत्यान तांचो तेंको हो निश्चितच रित्या गोंयच्या विकासात एक ऐतिहासीक निर्णय ठरतलो।